नमस्कार आणि येवकार। हांव संकेत म्हापशेकार तुमचे काळजांतल्यान आवाज कार्यावळीन स्वागत करता। गोंय ही कलाकारांची खाण। गोंयान अनेक फामाद कलाकार जावन गेले आनी आजुनूय असे कलाकार आसात जो आपलो कलेचो परमळ पसरयत आसा। कला म्हळ्यार कितें, कलेची रुपां कितली, कलेची खरी व्याख्या कितें, आज ह्या कार्यावळीन आमी जाणून घेवया। कला म्हळ्यार एका फुला भशेन आसता, जाता एका झाडाक पूण आपलो परमळ सगळ्या वाठाराक पसरयता। आपल्या कलेच्या माध्यमांतल्यान आपलो परमळ सगळ्या संवसाराक पसरयत आसा। गोंयचे कलाकार प्रत्येक क्षेत्रांत फुडें आसात। आपल्या वेगळे कलेन आपली वेगळी वळख तांच्यांनी केल्ली आसा। आज गोंयच्या कलाकारांचे कांय प्रश्न आसात, कांय विचार आसात, कांय तांचे आवाज आसात। ह्या आवाजाक माची जाय। आयच्या आवाज कार्यावळीन जाणून घेवया अशाच कांय कलाकारांचो आवाज। आज एंटरटेनमेंट क्षेत्रांत खूब उदरगत जाल्या। टीव्ही, इंटरनेट व थिएटराच्या माध्यमांतल्यान मनीस आपले एंटरटेनमेंट करून घेता। पूण पयलींच्या काळार लायट नासली, ह्या कारणाक लागून मनीस आपल्या लोककलेंतल्यान आपले मनोरंजन करतालो। दीसभर शेतान कश्ट केल्या उपरांत तो घरा येवन ह्या कलेच्या रुपान रिलॅक्स जातालो। मांडो, धालो, कालो, फुगड्यो ह्या माध्यमांतल्यान आपले तशें दुसऱ्याचे मनोरंजन करतालो व सदांच खोशी रावतालो। आज गोंयच्यो पारंपारीक लोककला हळूहळू ना जायत पावल्या। खरें गोंयकारपण राखतलो जाल्यार ह्या लोककलेचें रक्षण करपाची खूब गरज आसा। कला ही एकूच गजाल आसा ज्या माध्यमांतल्यान आमची संस्कृताय व दायज आमी राखूं शकता। ह्या लोककलेन आमच्या खऱ्या गोंयची झलक पळोवपाक मेळटा। म्हाका उमेद आहा ते शिकोवपाक म्हाका अजुनूय उमेद आहा। तें करपाक आमकां सगल्यो वस्तू आहा त्यो घुमटां बिमटां कापडां बिपडां। ती कापडां ते भाशेन कापडां आसताय न्हेसपाची आनी ती कापडां न्हेसताय आनी लुगोट घेताय आनी ते लुगटाचे तेंगेले मातशे शेव आहा। ते बेणा लुगोट घेताय न्हू हातींतू त्या लुगटाचे तेंगे हाती पोज आहा। तेजेर ते स्टेप पांयाचे स्टेप आहा, हातीचेर लुगटां हें कोत्ताय ती। तेजेर लोकांक चोयताय ते लोकांक तें बरें दिसता तेंगेलें। कोणू ते भाशेन नाचताय म्हळ्यार कोणा गेलें सारकें बरें दिसना। ते भशेन पांय हालोयताय आपल्या जाय थिंगा तेश कोन्नू तीच न्हू इस्कुला भुरगीं न्हू आमगे कुळंब्या बायलो भुरगीं पासून आमी 4 भुरग्यांक तयार केल्लीं आहाय आतांच्या म्हणजे 15-18 वर्सांच्या भुरग्यांक 4 जाणां तांकां पासून सारकी तांकां आमी कितको वाजोवंक जाय, आमी कितको वाजतले, तुमी कितको नाचूंक जाय तें आमी सगळें तांकां प्रॅक्टीस केल्या दिल्या आनी तीं नाचताय। पूण हें कितें करताय आमगे भितरी पासून तशें आहा रे तें पळय तियात्र दिसांनी भितर पळय जाता न्हू। पूण आमगे जागोर करपाक तें हें करपाक कोण नाय म्हाका सोड जागोर पळय कोण दाखोवपाचे कोण लोक नाय। आनी म्हाका दिसता जे पळय कोण करूं मुखार सोनाय जाल्यार हें आमगे पळय कुळमी डांस पळय आहा न्हू तो जायचना तेका लागून हांव म्हणटा कितें हांवें ते वेर्णेकारांक बी सांगता जायत पाटी मिक्स जावया रे जागो डांस कुशीन करया पूण मिक्स जावया आमी। म्हणजे आमी हो आमगे ग्रूप पळय न्हू कोळम्यां गेलो तो दवरया आमी संस्कृताय मुखार दवरया। आम कुतो जाल्यार आमी तर केलें जाल्यार भुरगे थोडे पूण येतले मुखार आतां आमी कांतरो म्हण कोताय कांतरां तांकां थोडी शिकोवया मागीर ते आमी ओरिजिनल कांतरां ना जाल्यार डुप्लिकेट पासून म्हणू दवरया चालू दवरया। कोण हें जावन सगळे जाण एकल्याचें हें कोताय कॉम्पिटिशन ना। तूं म्हणटा व्हडलो हांव म्हणटा व्हडलो हांव मुगे म्हाका व्हडपण नाका। म्हाका कोणागेले पयशे नाकाय। म्हाका फकत एक लोकांक दाखोवपा जाय हे संस्कृताय आमगे कुळमी डांसाची आहा आनी आसतली म्हूण तें उतर जाय म्हाका। आहा तें सोड म्हणजे आसतली म्हळ्यार मुखार आसूं जाय न्हू ती आनी आहा म्हणलें जाल्यार हिंगा काबार जाता।
लोककला ही गोयच्या मातयेक जोडिल्ली आसा. जाणून घेवयात कांय लोककलाकारांचो आवाज. फॅमिली सपोर्ट तितले करिना, पूण फूल वयतलो जाल्यार तेजें इनकमूय तितलें आसना, सपोर्टूय आसना, घरा कडेन बी पळोवचें पडटा, पयशांचें बी तितलें जायना. त्या खातीर फूल तितूंकूच इनवॉल्व जातलो जाल्यार मातशें हें जाता, फाटीं फुडें जाता. म्हणून भुरगे चडशे तितून वचपाक करिना. शिमग्याक बी वयतलो जाल्यार एक 40 तरी भुरगे जाय पडटा आनी तेंची इतले प्रायस कमी आसता की ते आमी ड्रेस प्लस तितून मागीर गाडयेचे भुरग्यांक दिवपाचे आमी तितून ते भागोवंक शकना. आमचे हेजे पयशे मोडून आमकां वयचे पडटा. सो ते चडशे करून आमकां लसूच आसता. तरी पूण आमी एक लोकांच्या हेज्या खातीर आमी चडशे करून आमी शिमग्याक बी वयता. तुमचे बरोबर आसा, लोककला आयज गोंयांत ना जायत पावल्या. पण काही गोष्टी अशा आसा की स्कुलांनी कॉलेजींनी जी गॅदरींग जाता जावं कितें तेंची कॉम्पिटिशन कितें जाता ती चडशी आतां कॅसेट डान्स, रेकॉर्ड डान्स असले हेजेर चलता. पण ती काही सर जावं तेणी विचार करपा जाय की आमची गोंयची जी कला आसा ती भुरग्यां फुडें पावोवपा जाय तेणी, आनी ते प्रोग्राम तेणी करून तेंचे कडल्यान घेवपा जाय. स्पेशल म्हणल्यार गव्हर्मेंटान ज्यो बारीक आतां फुगडी स्पर्धा दवरता जावं धालो स्पर्धा, तशी तेणी लोकनृत्याची स्पर्धा दवरपा जाय. एक टायम दवरताले ते मदीं मागीर तेणी बंद केली. आनी स्पेशल म्हणल्यार लोकोत्सव जाता गोंयांत, पूण जे आमचे आर्ट एंड कल्चर आसा ते फक्त एक गोंयचे 1-2 ग्रुपां काडून थंय लोक उत्सवा भाग घेवपाक हें करता. बाकीचे ग्रूप आसा ते तांकां फुडें सरपाक हेंच करीत ना. आतां 9 दीस लोकोत्सव आसता, 9 दीस गोंयांत कितले ग्रूप आसा हेजे लोककलेचे, तांकां दिसा एक ग्रुपा तेणी चान्स दिवचो. म्हणजे आयची जी पिढी आसा ती आमी पयले चडशी ती मोबायल गाडी हेजेर फाटल्यान धांवता. पूण आयची पिढी आसा तिणी हे लोककले कडेन लक्ष दिवपा जाय, कित्याक ही लोककला आसा ती आमची सामकी गरजेची आसा. गव्हर्मेंटान म्हणल्यार स्कूल कॉलेजी एक पिरियड असो दिवचो की तो लोककलेचो आसूं. स्कुलां ना कॉलेजी ते भुरग्यां खातीर कितें तरी तेजे भितरलें कितें जाणून घेवपाक कितें मेळटलें. जे भुरगे शिकता पळय जावं कलेन शिकता जाल्यार तेंचे आवय बापूय तांकां फाटीं ओडटा, नाका कितें तुमकां कितें मेळटलें तें कले वचोन जावं कले फाटल्यान. पूण तांकां खबर आसना बाबा हे कलें कितें आसा तें. बरोबर आसा तेजें. स्पोर्ट्सा वयता तांकां मार्क आसता बरोबर. हे कले जे आतां गव्हर्मेंटान एक रूल काडपा जाय की जशे स्पोर्ट्सा मार्क दिता तशे भुरग्यांकूय हे कले मार्क दिता जाल्यार ती भुरगीं आनी मातशी फुडें सरतलीं. सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची वार्ता विघ्नाची नुरवी पुरवी प्रेम नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची. त्या खातीर जे अशे सिटीन देवळां आसा त्या खातीर तेंच्यांनी ह्या घुमट आरती स्पर्धा आयोजीत करूंक जाय. त्या निमतान ही घुमट आरती सदांच फुडें चलतली आनी त्या खातीर ह्या भुरग्यांक आनी ह्या तरणाट्यांक सदांच आमकां उर्जा मेळटली अशें आमचें उद्देश आसा. गोंयच्या मातयेन कला आसा. कलागुण हे प्रत्येक गोंयकाराच्या आंगान रुजिल्ले आसा. गोंयच्या मातयेनसून येवपी कलेक आज वाचोवपाची गरज आसा. जाणून घेवयात कांय कलाकारांचो आवाज. आतां मातीकाम करपाक कोणूच नवोदित जे कलाकार आसात ते शिकपाक बगिनात आनी भुरगे ह्या धंद्या कडेन प्रॉफीट नासल्यामुळे आकर्शीत जायनात. त्याच्यामुळे हो जो मातयेचो धंदो हा गणपतीचो करपाचो तो बहुतेक आता बंद जायत चल्लेलो आसा. नवीन कलाकाराक जर शिकपाचे असले न्हू तर मी आमचे कित्येक जण आमच्याकडे येतात की मातीचे गणपती करा, मातीचे गणपती करा. पण आम्ही त्यांना सगळ्यांक सांगू इच्छिता म्हणजे असे मी त्यांना सांगले की तुम्ही मातीचे गणपती जर करून राहा तर 8-10 मुलांची एक ब्रांच तयार करा. माझ्याकडे 3 महिने 6 महिने वर्षाचा जो काही कोर्स असा तो मी त्यांना फ्री ऑफ चार्जमध्ये शिकोवपाक सोदता, त्यांना ट्रेन करू शकता. आणि एक तर म्हणा माझो गुरु म्हणान एक रिस्पेक्ट रावपाक ह्या कलेतलो मी त्यांच्या कोणीतरी एक बाबा एक परवान म्हाका एक मातीकाम शिकयले अशें म्हणपाक म्हाका एक मोठो अभिमान दिसतलो. त्या विद्यार्थ्यांक मी फ्रीमध्ये मातीकाम शिकोवपाक तयार आसा. आज प्लास्टर ऑफ पॅरिस गणपतीचेर बंदी आसा. गोंयची पारंपारीक गणपती करपाची परंपरा आज ना जायत चल्ल्या. ही परंपरा सांबाळपाची गरज आसा. धंदा असो घेवन बसपी आता जबाबदारीचे कोण ना. गोंयान कलाकार आसा पण कशें ते शहर पिळगे खातीर आतां कोण ती जबाबदारी सगळ्या गोष्टीन आतां कशें म्हारगायेक जागो जावो, परत लेबल जाय, परत बाकीचो खर्च म्हणजे सामान सामुग्री आसा पण ती गोंयान तशी सगळीच अवेलेबल ना.
समज माती हाडटा जाल्यार भायली हाडची पडटा. कारागीर तशें आतां गोंयान व्हडलेशे म्हणजे हेल्पर सुद्दां आतां कारागीर जाय पडटा ते सुद्दां आतां गोंयांतले कोण धप करून बसोंक सोदिना आतांच्या परिस्थितीक. ते कशें आतां टिकयता जाल्यार ताका आसा जबाबदारी, पण ताका खर्चाची बाजू परत तितकी आसा आनी तितके हितून उबे जावं शकना इतके वेवसाय हो. खर्च आतां हेंच्यांनी अनुदान केल्या मान्य आसा आनी त्या बद्दल प्रश्न ना, पण कशें आतांचे म्हारगायेक ते अनुदानाचे हेजेर ते सरकार करता जाल्यार तुका कशें आहा शेवटी सगळं गोंयान का प्रोडक्शन जायना. गोंयान प्रोडक्शन जायना कारणान सगळे शाळाकारांक सुद्दां आतां कितें केल्या मनीसूय मेळना कारणान सगळोच भायलो माल हाडटा आनी विक्रेक थेयता. कित्याक शेवटी पारंपारीक धंदो सांबाळतकूच जाय. गिरायकां आसात वार्षिक आसल्या कारणान ती दिवचीच पडटा आमकां मुर्त्यो कशी तरी अवेलेबल करच्योच पडटा. आनी चड करून मागणी आतां कशें जाल्यार शाडू मातयेचीच चड आसा, चिकट मातयेची कमी प्रमाणान जाल्या. आनी गोंयान करतलो जाल्यार प्रोडक्शनची जबाबदारी पयलीं घेवची पडटली. ती गव्हर्मेंटानूय मदत करची पडटली त्या गोश्टीचेर की जागा जाय, सगळ्यो गोश्टीचेर अवलंबून आसा. जागा परत मटेरियलाक खर्च आसा ते हेल्प पयलीं करून आनी कितें करतात ते दिता खरें पण अंदूचे फुडल्या वर्सा दिता. ती कशी कोणाक खर्चाची गोश्टी कोणाक मे मध्ये तरी अनुदान दिवपाचें, तेन्ना तुका खर्चाची बाजू एक जेम तेम तरी मेळूंक शकता, एडजस्टमेंट जाता. आनी चतुर्थी जाल्या नंतर फुडचे अंदू मेळटले, अंदूचे फुडल्या वर्सा अशें हिशोब जाता. तशें जावंक जायना. अनुदान दिता जाल्यार मदत म्हणून जी करता पळय ती मे पर्यंत दिवकूच जाय. बारीक शाळा आसा ना ती 50-25 सुद्दां करणाऱ्यांक सुद्दां मे पर्यंत अनुदान मेळोंक जाय. तशें टायमींग अनुदान मेळना तशें. कले बद्दल सांगचें म्हणजे ही कशें आतां शॉर्ट पिरियडचें काम उरता, त्या खातीर थ्रू आउट काम नासता, त्या खातीर कोण तेजेर व्हडलें लक्ष घालूंक सोदिना. आतांच्या परिस्थितीन कशें जालां मातयेचें परत मार्केट डावन जालां, चिकट मातयेचें चड मार्केट प्रमाणान चलना ना. आतां लोकांक हलके मुर्ते जाय, लो जाय, डिझायन मोठे जाय, ते चिकट मातयेन जावं शकना. त्या कारणान आतां सगळें शाडू मातयेचेच करता आनी शाडू मातये लोक पसंत जास्त करता. आतां चिकट मातयेचें कोण हें करूंक सोदिना, वजनाकूच जड म्हणटा त्या खातीर कोण व्हरोंक सोदिना. कलाकार सांगपा म्हणजे कशें जालां गोंयान तसो प्रोडक्शन करपाचो कोण जबाबदारी घेवंक सोदिना. आतांची पिढी ह्या धंद्यान व्हडल्या प्रमाणान लक्ष घालिना. शॉर्ट पिरियडीक आपलो तितको टायमींग आपलो हाडून ठेवन आपलो वेवसायानुसार चलोवंक शकता. गोंयच्या कलाकारांची उदरगत एक्चुली 1991-92 लिबरलायझेशन जेन्ना जालें तेन्ना जाली म्हणपाक शकता. कारण हांगा रियल एस्टेट बूम आयलो, हांगा ट्युरिजमाचोय बूम आयलो आनीक त्या खातीर हांगा बायींग पावर खूब आयलो, पर्चेसींग पावर खूब आयलें. इवन हांव जेन्ना फायन आर्ट्सान गेलो तेन्ना सुद्दां 1987 आर्टिस्ट म्हणल्यार नंबर प्लेट्स करपाक. सो तूं मुखार वचून कितें करतलो, नंबर प्लेट्स करतलो किंवा मॅक्झिमम म्हणटा तो पोर्ट्रेट्स करता. सो आर्टाचेर जगप कशें हें खुबशें खबर नाशिल्लें, कारण आमकां एक्सपोजरूच नाशिल्लो तसो. फिल्म इंडस्ट्री नाशिल्ली किंवा अनेक जे अदर इंडस्ट्रीज आसात ज्यो एलायड इंडस्ट्रीज आर्ट रिलेटेड आसात त्यो नाशिल्ल्यो, टेलिव्हिजन इंडस्ट्री नाशिल्ली. आतांय म्हणून तशी ना, पूण तरी सुद्दां पीपल आर अवेर, कारण ते देवाण घेवाण आसा. खूब जाण भायर वता परते येतात, भायर शिकून हांगा येतात. जाल्यार तूं म्हणटा तशें हय बरोबर, आमकां कलाकारांक वाव नाशिल्लो आनी खुबशे पेरंट्स वचपाक दिनाशिल्ले. बट हांव जेन्ना आर्ट शिकोवपाक लागलो 1993-95 तेन्ना त्या दरम्यान खुबशी इनफॅक्ट अवेरनेस वाडपाक लागलें, कारण टेलिव्हिजन हांगा आयलो, डिफरंट चॅनल्स आयले. तूं म्हणटा तशें तरी सुद्दां एक मायंडसेट आसा, अजून आसा, जे कोण फायन आर्ट्साक वचूंक सोदना किंवा वचूंक नाका अशें तांकां दिसता आपले भुरगे, तांकां डेफिनेटली तो मायंडसेट आसा. पूण खुबसो मायंडसेट बदलला. तो आतां तितलो म्हज्या हिशोबान तरी ना. पण एज अ कलाकार जगप तशें खूब कठीण आसा, कारण ओन्ली तो पेंटींग करून जगतलो आसात खूब जाण, पण नॉट टू दॅट एक्सटेंट. कारण तांकां एलायड कितें तरी करचें पडटा, शिकोवचें पडटा किंवा इलस्ट्रेशन्स करून घेवचें पडटा, कमर्शियल वर्क करचें पडटा, कमिशन वर्क घेवचें पडटा. सगळ्यान व्हडलो म्हणजे मेन प्रॉब्लेम हो म्हणजे आमकां इगो आसूंक जायना. वी शूड बी रेडी टू एक्सेप्ट की कोण आमकां कितें सांगता. खंयचो एक कलाकार जर भायलो आयलो ताका वचून मेळपाची कुवत आसपाक जाय, ताका वचून मेळपाची एक आवड आसपाक जाय, ताजे कडेन कितें शिकपाची आवड आसपाक जाय. म्हाका दिसता खुबशे प्रमाणान गोंयांतले आमी जे कलाकार आसात तांकां दिसता की आमी खुबशे सक्सेसफूल आसा, कारण हांगा बायींग जाता आर्टाचो टू अ सर्टन एक्सटेंट की आमी मेळटा तितले आमी जगूंक शकता. जर मुंबय गेले जाल्यार तें खूब कठीण जाता, कारण थंय अनेक कलाकार आसा, 1000, 2000, 3000 अशे कलाकारां मदीं तुका जगचें पडटा. परत हांगा कितें कलाकारूच कमी आसा, त्या म्हणून इट इज इजियर टू सर्वायव. सो म्हजें म्हणणें अशें आसा की आमी फक्त हांचें पळोवचें न्ही, आमी देशान वचून कितें करूंक शकता, जागतीक पाटलीचेर वचून आमी कितें करूंक शकता हें आमकां कळपाक जाय. आनी त्या खातीर वी शूड बी रेडी टू एक्सेप्ट कोण कितें आमकां सांगता. आमी नवे कलाकारांक वचून मेळूंक जाय, जरी आमचे पेक्षा तो फामाद नासलो किंवा आमचे पेक्षा सक्सेसफूल नासलो, ताजे कडल्यान सुद्दां कितें शिकूंक मेळटा. कारण आमी दिसता की आमकां दिसता की वी आर कंपॅरेटिवली सेफर आनी आमकां कितें कळटा तें दॅट इज
द बिगेस्ट थिंग ते कळपाक जायना आमी आनी करूंक जाय आनी मुखार वचूंक जाय. कारण म्हाका दिसता आय वॉन्ट टू स्ट्रेस की तुमी भायर वचून सगळ्या मनशां कडल्यान सगळ्या कलाकारां कडल्यान सगळ्या तरेच्या कलाकारां कडल्यान म्युझिशनां कडल्यान रायटरां कडल्यान पोएट्सां कडल्यान तुमी कितें तरी आत्मसात करूंक जाय आनी तातूंतच आमी मोठे कलाकार जावंक शकता आनी आनीक नवे कलाकार आमी दिवंक शकता जगाक. फेमस पेंटर पाब्लो पिकासो म्हणटा प्रत्येक भुरग्याच्या आंगान एक कलाकार आसता पूण तो कलाकार व्हडलो जाले की ताच्या आंगान उरता काय ना हातून एक मोठो प्रश्न आसा. कला आमकां स्वतंत्र करता, लिबरेट करता व जगाक दिसना ते पळोवपाचें धाडस दिता. गोंयांत तियात्र कला मोठ्या प्रमाणात पळोवपाक मेळटा. तियात्र हो गोंयकारांचो गोस्ताचो विशय. शीतकडये उपरांत गोंयकारांची तिसरी गरज म्हळ्यार तियात्र. पालकार नाचपी प्रत्येक कलाकार ह्या तियात्र कलेचेर काळजांतल्यान मोग करता व आमच्या गोंयचे दायज फुडें व्हरपाक ह्या कलेंतल्या माध्यमांतल्यान हातभार लायता. जाणून घेयात कांय तियात्र कलाकारांचो आवाज. तियात्र कोंकणी नाट्य प्रकाराचो एक अप्रूप असो भाग जो मॉडर्न थिएटराक कडसून येयला, इटालियन ऑपेरा कडसून येयला आनी आमच्या संस्कृतायेन रीग घेतल्या आनी तो आमच्या संस्कृतायेचो एक भाग जावन गेला. आनी हे खातीर ह्या तियात्रा विशीं लोकां मदीं एक वेगळी ओड आसा, वेगळें मोग आसा आनी हे खातीर तियात्राक आख्खें कुटुंब वेतलें आनी हालीं मातशें उणें जालां तरी एक कुटुंब कसो तियात्राक वेचा आसतना ह्या कुटुंबाचें वाड बरी जाताली, एकामेकाचो नातें जुळटालें आनी कोंकणीचें दायज भुरग्यां मेरेन पावतालें. हालीं वेगवेगळ्या कारणांक लागून माय पाय ओ जाणटी कोण आसा ती आपूण एकटीच वतात. भुरग्यांक तियात्राक व्हरपाची जी परंपरा आसली ती जावं त्या भुरग्यांच्या बिजी शेड्युलाक लागून जावं ते शिकपाक लागून ती मातशें उणें पडलें. हे खातीर जे कुटुंब येताले, एक आख्खी फामील येताली तियात्राक, तें उणें जालां. तियात्र स्पर्धा जावं कांतारां म्हणपाची स्पर्धा जावं हातूंतल्यान जेन्ना एक भुरगें माचयेर येता, लोकां मदें पळटा, लोक ताचे टॅलंट्स वाखणटा, लोक ताचे दारजोणें पळयता, आपल्या तियात्रान घालपाचो यत्न करता आनी तो भुरगो आपशीच कोंकणी वाटेन वळटा. आनी हें खरें म्हणल्यार ह्या स्पर्धा घडोवन हाडटल्याचें जैत. कारण तांणी ह्या भुरग्याक, तांतले कांय जाण घरा लागीं कोंकणी उलयच नात, इंग्लिशूच उलयतात आनी असलीं भुरगीं जेन्ना स्पर्धेंतल्यान कोंकणी माचयेक वेंग मारतात तेन्ना कोंकणीची खोलाय, कोंकणीची गिरेस्तकाय ती अदीक खोलायेन अनुभवतात. आनी हे खातीर ह्या भुरग्यांक उत्तेजन दिवप ह्या नव्या आनी प्रस्थापीत अशा डायरेक्टरांचें काम जावन आसा. फूल टायम तियात्रान येवंक सुद्दां नात, पूण जर तो तियात्र ताणें एक आपणाचें प्रोफेशन कशें आपणायलें जाल्यार ताणें आपणाचो फुडार ह्या तियात्राचेरूच आजून पासून करूं येता. कारण तियात्र एकूच माची जी गोंयांत वेवसायीक तरेन खुबूच जैतिवंत जाल्या. ह्या वेवसायाचेर ताणें आपलें घरदार चलोवं येता इतली घट जाल्या, इतले बळवंत जाल्या. आनी हे खातीर तियात्र आदी पळयताले ते नदरेंतल्यान लोक वायट नदरेन भुरग्यांक पळयनात, पूण ह्या तियात्राक जेन्ना भुरगीं येतात, तांकां प्रोत्साहन दितात, तेन्ना खरेपणी निज मोगान जर तर एक प्रोफेशन, एक वेवसाय म्हूण ताणें आपणायलो जाल्यार तांच्यांनी भरपूर फुडार करूं येता. आतां हें कोत्ता आसतना तांकां पाठिंबो जाय तो घरच्यांचो, ताचे बरोबर इश्टिणीचो, आमी पळयतल्यांचो आनी खास करून सरकाराचो. गोंयांत वर्सान वर्स इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल म्हळ्यार इफ्फी जाता. ह्या महोत्सवाक लागून गोंयांत फिल्म कल्चर डेव्हलप जावपाक लागला. सगळ्या कलेचें मंथन जाल्या उपरांत घडपी गजाल म्हळ्यार फिल्म. गोंयांत बऱ्या दर्जाची फिल्मां जावपाक लागल्या. गोंयच्या फिल्मांनी मोठ्या मोठ्या फिल्म फेस्टिवलांनी आपली छाप निर्माण केल्या व इनामाय जिखल्या. भारतांत सुद्धा कोंकणी फिल्माक भोवमान मेळ्ळा. गोंयची फिल्म इंडस्ट्री एक फुल फ्लेज इंडस्ट्री जावची अशी खूब लोकांचे स्वप्न आसा. जाणून घेवया ह्या विशयाचेर कोंकणी फिल्म इंडस्ट्रीचो आवाज. आतापर्यंत म्हणजे मनोरंजना खातीर जी सिनेमा जाता ते सगळे लोक वचून पळयतात, बरेचशे लोक वचून पळयतात, थिएटरान वचून पळयतात. पण फिल्म मेकिंग हे विशिश्ट तरेन, म्हणजे विशिश्ट ताका डिसिप्लीन आसा, विशिश्ट ग्रामर आसा आनी ताका एक कितें तरी बॅकग्रावंड आसा, हे खूब कमी लोक समजून घेता. आनी त्या तरेन जर फिल्म कल्चर ह्या शब्दाचो आमी उपयोग जर करूंक सोदता जाल्यार तो खूब मर्यादीत तरेनच आसा. फिल्म कल्चर अशें म्हणजे अजून आमी त्या फिल्म संस्कृतीक लागीं येवंक ना. पण उत्साहान आमी करतात फिल्मां, लोक पळयताय. बरीचशी फिल्मां भितर
फिल्म फेस्टिवलाच्या सर्किटान वयतात, बरीचशी फिल्मां पॉप्युलर फिल्मां आसात जे थिएटरान वचून लोक पळयतात, थोडे ह्या दोगांचें कॉम्बिनेशन आसा, अशा तरेन चल्लां. परंतु जर आमी आतां जर राष्ट्रीय पातळीचेर बरे फिल्म किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळी बरे फिल्म जर घेतले जाल्यार अशे क्वचितच फिल्मां गोंयांत जाल्यात आणि ही सुद्दां समजोवपाची गरज आसा. आतां जर कमर्शियल फिल्माचो जर विचार केलो जाल्यार प्रत्येकाक दिसता की ही फिल्मां, कित्याक प्रत्येक जाण जाणा की सादारण 1 कोटी जर इन्व्हेस्टमेंट आसा, जर तशी ती इन्व्हेस्टमेंट आमकां परती येवची ना, म्हणजे 50 लाख सुद्दां येवपाक खूब डिफिकल्ट, उरलेले 50 लाख सरकारान दिले तरी. आणि आमचे सगळे तुमी जे कल्चर म्हणटा ते सगळे कल्चर हे सरकाराच्या त्या सबसिडीचेर अवलंबून आसा की 50 लाख सरकार दितलो म्हणून खूब जाण फिल्म करतात. जर ते 50 लाख दिवचे बंद केले जाल्यार कितके लोक फिल्म करतले हो एक क्वेश्चन मार्क आहा, हो एक दुबाव आसा. पण जर आज कॉर्पोरेट फिल्म्स, डॉक्युमेंटरीज किंवा ह्यो सगळे बाकीचे शॉर्ट फिल्म्स जे आसा, आज सोशल मिडिया तेजेर फिल्मां वयतात, सो अशा तरेन जे जर ते मार्केटाचें जर स्वरूप लक्षांत घेवन आणि तेजो जर रिसर्च केलो तेजेर आणि व्यवस्थीत जर आमी फिल्मां तयार केली जाल्यार करियर बऱ्या एक तेंगशेर पावूं शकता किंवा एक वाट बरी मेळूं शकता. आज म्हणजे यूट्यूब किंवा बरेचशे अश्यो चॅनल्स आसा जंय तुमी फिल्म अपलोड करूं शकता तुमचे. पण हेची सगळी म्हायती आमकां व्यवस्थीत आसपाक जाय आणि बऱ्याचशा जाणांक ती सारकी ना. पण आज भाशा ही तितकी म्हत्वाची उरूंक ना. म्हणजे जर तुजो कंटेंट बरो असलो जाल्यार विथ सबटायटल हे आमचे फिल्म, कोंकणी फिल्म सुद्दां की ह्या सगळ्या चॅनलांचेर आणि वेगवेगळ्या कडेन वचूं शकता. पण फक्त फीचर फिल्म्स न्हू जाल्यार हे म्हणजे डॉक्युमेंटरीज, कॉर्पोरेट फिल्म, एड फिल्म ह्या सगळ्याचो विचार जावंक जाय जो कमी जाता. आज आमकां फिल्म करपाचें म्हटल्यार फक्त ना फीचर फिल्म करून आपण म्हणजे बरो नांव कमयतलो असो एकूच असो मनान विचार येता. पण हे वेगवेगळे मार्ग आसात. आतां हांवें जेन्ना सुरवात केल्ली, हांवें कमर्शियल नाटक सुरवात केल्लें तेन्ना कमर्शियल नाटक गोंयांत नाशिल्लें, आमी फक्त महाराष्ट्रांतले पळयताले. पण हांवें जेन्ना सुरू केलें आनी गोवोरमेंटाचो कितें हेल्प जातलो अशें हातून अजिबात करूं नाशिल्लें. पुणून हांव कितें म्हणटा, जेन्ना हांव फिल्म करपाक वता, फिल्म हें कितलें तशें पळोवपाक गेल्यार कोंकणी फिल्म आनी हिंदी फिल्म सुरवात बरोबरूच जाल्ली. पूण हिंदी फिल्म आयज खंयच्या खंय पावले, कोंकणी फिल्म पावले ना. आतां कितलेशेच वर्सांनी हालींच्या तेंपाक ह्या 4-5 वर्सांक कोंकणी फिल्मां येवपाक लागले आनी आतां गरज आसा कोंकणी फिल्मांक गोवोरमेंटाचे आदार दिवपाची. गोवोरमेंट फाटली 5-10 वर्सां जालीं आतां ताची स्कीम बंद जाल्या, अजून पर्यंत स्कीम येवना. आनी जो पर्यंत गोवोरमेंटाची स्कीम येना, कारण जेन्ना भुरगे ल्हान आसता पळय तेन्ना ताका चलपा खातीर बापायचो तेन्नाच आदार आसता. ते चलपाक लागले की ताची गरज ना. कोंकणी फिल्माची गत आतां ही जाल्या, म्हाका गोवोरमेंटाक सांगपाक जाय की कोंकणी फिल्मां जावं मराठी फिल्माक जी गोंयांत जाता, गोंयचे प्रोड्युसर तयार करता, गोंयचे दिग्दर्शक ते दिग्दर्शन करता, गोंयचे आर्टिस्ट भितर रोल करता, ज्या पद्दतीन हिंदी फिल्म चलना त्या पद्दतीन आयज कल्चर डेव्हलप जायना. कल्चर डेव्हलप करपाची गरज आसा ती ह्या फिल्माक. दुसरी गजाल, आमची संगीत नाटकां म्हणुया, मराठी नाटकां किंवा ही संगीत नाटकां आसा पळय ती इल्ली परंपरा आमची ना जायत चल्ल्या आनी ती मरपाक पावल्या. गरज आसा ती ह्या फिल्मांक वयर काडपाची. कांय ना म्हटल्यार आमी जी विरोधी नाटकां करता ती ना म्हटल्यार ऑडियन्साचो रिस्पॉन्स आसता, लोक मागून व्हरता ती चलतली. पूण ही संगीत नाटकां जी शास्त्रीय संगीताची जाण आशिल्ले कलाकार बी आसा पळय ती इल्ली कमी जावपाक लागले. ताजेर गरज आसा सरकारान. ही भजनी परंपरा फाटल्या एका खूप कमी झाली, पण तिका आता खूप हे मेळाला आसा, वावा मेळाला आसा. काय त्या खातीर तेंच्यांनी बरे भशेन प्रयत्न करचो ही भजना परंपरा फुडें व्हरपा खातीर. कित्याक ज्यो आजकाल महिला ज्यो कोणी भजन पळय करतात त्या महिलांक आमी हें दिनाशिल्लें, सन्मान दिनाशिल्लें. म्हणजे तुमी रांदपाक आनी हें करपाक, पूण आज ते ताळ घेवन जी भजन पळय करतात न्हू ती खरीच आनंदाची गोष्ट आसा. आनी अशीच तिणी ही परंपरा फुडें चलोवची. हे तुमच्या चेहऱ्यावरती तेज, हा उत्साह, ही चालण्याची ऐट,
एवढी सगळी तारुण्याची लक्षणे तुमच्या स्पष्ट दिसत असताना अहो तुम्हाला म्हातारा म्हणेल कोण? म्हापसेकर दैवज्ञ ब्राह्मण समाज त्याच्यातर्फे आम्ही गेली अनेक वर्सां म्हणजे 150 वर्सां आम्ही नाटकां कासरपाली आमच्या उत्सवांनी सादर करतात आणि तीच परंपरा आम्ही चालू दवरल्या आणि आज आम्ही पळयतात की तुम्ही आज पळयता आसतले की आमच्या अशा धार्मीक रिहर्सली ल्हान भुरग्यांपासून सगळे एज ग्रुप हांगा आमी एकठांय जातात आणि ते एकठांय जावप फार खूब म्हत्वाचें आसता. आमी पळयतात की आजकालच्या भुरग्यांक डायवर्शन इंटरनेट आणि तरेतरेचे कोकोमॅन गेम्स आणि हे आयिल्ले आसा तरी आसतना आमच्या संस्कृतीक लागून भुरगे एकठांय येवप खूब म्हत्वाचें आसा. की मनशान जगण्या खातीर पयशे जोडप हे म्हत्वाचें काय पयशे जोडपा खातीर जगप हे म्हत्वाचें हे म्हाका दिसता की सगळ्यांनी जगपा खातीर पयशे जोडूंक जाय आणि पयशे जोडूंकूच सगळ्यो गजाली करूंक जाय अशातलो भाग ना. आपले जीण आमची जी जगणें आसा ती सुदरोवंक जाय आमकां ते बऱ्या पद्दतीन जगूंक जाय जाल्यार लोकांनी सगळ्यांनी क्रिएटीव आर्ट जे आसात पळय कितें तरी आपूण स्टेजीर परफॉर्म करतकूच कितें तरी एक कॅरेक्टर उबें करप तेच्या खातीर कितें तरी हे करप तो मनीस क्रिएटीव जावप सगळ्या बाजून गरजेचें आसा आणि ही क्रिएटिविटी वाडोवंक जाय जाल्यार सगळ्यांनी कलेच्या क्षेत्रांत येवपाचें सामकी गरजेचें आसा. हो पळयात म्हापशेचो नाटेकार नाट्य कला भंडार. पिढ्यान पिढ्यो जाल्यो हो नाटक वस्तू व कपडे भाड्याक दिवपाचें काम करता आनी गोंयच्या नाटक कलाकारांक लागींच्यान पळयल्या. जाणून घेवया तांचो आवाज. हे कशें आमचो पारंपारीकच धंदो तसो हो आजोबा पासून चालत आसा पूण आतां कशें आमी जेम तेम थेयला. आमी काणकोणच्यान पेडणे पर्यंत सगळे वार्षिकां आसता आमकां नाटकां सगळ्या सबंद गोंयभर करता नाटकां आमी आनी हो पयलीं पासून आनी तांचो धंदो तो आमी फक्त सांबाळून थेयला. फक्त कोणी मुद्दम सोदूंक येता आतांच्या परिस्थितीचो वेवसाय न्हय हो पण कले खातीर आमी सांबाळून थेयला आनी ती पारंपारीक थोड्या गांवांतली नाटकां आसा ती आमी वार्षिक करता. कला आसा म्हणून आपले ते कोणी सोदूंक येता दारार ते आतां ना म्हणचे पडटा म्हणून त्यो सांबाळून थेयला आमी. गोंयांत ही टिकून थोडच्यो हौशी नाट्य मंडळाच्यो वार्षिक दर वर्सा उत्सवाक नाटकां आसतात ती टिकून धरपाकूच जाय कारणान गोव्हर्मेंटान तशी मदत करूंक जाय. ह्या ड्रेपरी करपाक आतांची परिस्थिती ना उरो पड्डे काडपी कलाकारूच ना न्हेसोवपी ना मेकअप मॅनूय तशे कमी आसा त्या खातीर ते भुरगे टिकून धरूंक जाय ही कला वार्षिक जेन्ना आसता पळय तेन्ना ही टिकूनच धरची पडटली. प्रत्येक मनशाच्या आंगान कला आसता. प्रत्येक मनीस वेगळ्या भशेन चिंतता वा आपल्या कलेंतल्या माध्यमांतल्यान एक्सप्रेस करता. गोंयकाराचें काळीज हें एक कलाकाराचें काळीज. जेन्ना शब्द कमी पडटा तेन्ना कला उलयता. हें जग म्हळ्यार एक मोठो कॅनवास. कला आमकां उक्त्या दोळ्यांनी सपनां पळोवपाक शिकयता. कला आमकां स्वतंत्र करता, लिबरेट करता व दुसऱ्यांक दिसना तें पळोवपाचें धाडस दिता. गोंयचे कलाकार आपल्या कले वांगडा आमचे गोंयची संस्कृताय व दायज हाचें दर्शन करून दिता. गोंयची कला टिकून दवरपाचें काम आमच्या असल्या भुरग्यांनीच करपाचें आसा. आमच्या गोंयकाराची एक वेगळी कला सगळ्या संवसाराक दाखोवपाक जाय. गोंयची वेगळी कला टिकोवन दवरपाचें काम आमच्या असल्या भुरग्यांनीच करपाक जाय. आपलो अहंकार वा आपलो इगो कुशीक धरून कलेची वाटचाल फुडें व्हरपाक जाय. तेन्नाच गोंयची कला टिकून उरतली. आमच्या गोंयची एक वेगळी कला सगळ्या संवसाराक दाखोवन दिवपाक जाय. आयची आवाज कार्यावळ तुमकां कशी दिसली ह्या ईमेल आयडीचेर तुमी धाडूं शकता. तुमचे फीडबॅक सजेशनाची आमी वाट पळयतात. तर कलेचेर सदांच प्रेम करात वा आमच्या गोंयची एक वेगळी कला राखून दवरपाचो सदांच प्रयत्न करा. नमस्कार.